माध्यम भाषेवयल्यान फोर्साची मडगांवां लोहिया मैदानार बिरेस्तारा जाहीर सभा जातली। सभेक भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या फुडाऱ्यांक डिबेटीक आपयल्यात। मागणी चुकीची म्हूण सिद्ध केल्यार फोर्साचे अध्यक्षपद सोडटा म्हूण सावियो लोपीस उलयलो। इंग्लीश माध्यम शाळांक अनुदानाच्या निर्णयाचो कायदो करचो म्हूण फोर्स मागता। जानेवारींतल्या विधानसभा अधिवेशनात माध्यम विधेयक हाडून पास करचें म्हूण फोर्सान परत नेट लायला। ओपन इन्व्हिटेशन दितात उदय बेंब्रेक आणि बाटेकाराक हे मिटिंगेक येवन तुम्ही डिबेटाक येवचे, आमकां सांगचें आमी खूंय चुकल्यात ते। सो 17 is an open invitation to Uday Bembre and Arvind Batekar. Let the people of Goa come to know who is right and who is wrong. If at all they come to the meeting and they prove that our demand is not right or our demand is not as per the for the benefit of Goa and the children, I will quit on the same day. But the assurance given in front of thousands of people at Azad Maidan, we hope that the government has some sense and some responsibility and stick to the commitment instead of deviating from their promise. मराठी राजभाषा आंदोलन समितीचे बुधवारा मडगांवां धरणे आंदोलन जातले। मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवचो म्हूण मराठी आंदोलन परत सुरू जाला। दक्षिण गोंयच्या जिल्हाधिकारी कचेरे कडेन आंदोलक धरण्याक बसतले। म्हापशां सावन आंदोलनाक सुरवात जाल्या। गोंयभर आंदोलन चलतले। दुसरे वटेन मराठी आंदोलकांनी फोंड्या रॅली काढली। आता ह्याच घडयेक सुद्धा मराठीच्या संस्थांक कितलेशेच प्रमाणात सगळे हे बंद जाल्ले आसा अनुदान, आणि ताजो परिणाम जी निर्मिती जावंक जाय आशिल्ली, जे प्रोडक्शन लिटरेचर म्हणा किंवा आनी कसले कल्चरली हातूंत मराठी, ताका खंय तरी एक ब्रेक पडला। हे थांबचें आणि त्याच बरोबर हे आंदोलनाची चळवळ कंटिन्यू रावची। इतले मजगती मराठी आंदोलकांनी फोंड्या रॅली काढली। मराठी राजभाषेचे विधेयक त्यांनी विधानसभेत आणावं आणि मराठीला जी गोव्याची प्रमाण भाषा आहे तिला हे राज्यभाषेचं स्थान प्राप्त करून द्यावं, ह्यासाठी त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याकरता ही आजची ही धरणे कार्यक्रम आणि जी फेरी काढलेली आहे हे सरकारच्या नजरेस आणून देण्याकरता। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आणि विवेक प्रभू। चिखले आणि कासावले जाल्ल्या पोटवेंचणुकेचो निकाल लागलो। बीजेपी आणि मोगोचे उमेदवार पडले। चिखले पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेत राहुल डिकोस्ता जिखलो। कासावली पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 4तल्यान मार्था साल्डाना जिखल्या, ती अपक्ष। चिखले सावन वेचून आयिल्लो राहुल डिकोस्ता आमदार मोविनाचो। ताणें मोगोचो उमेदवार बाबू नाणोस्कराक उडयलो। कासावले अपक्षान बीजेपीच्या उमेदवाराक उडयलो। People of Tontemorod, my particular ward, and this youth like him who have been behind me, though they have told that I am an old lady and the old lady cannot come back to the panchayat, but the youth were with the old lady, so that is the beauty of it. चेंज आसतले आणि आमी आमचो ग्रुप फॉर्म करतले रोखडेच। चड टायम घेवचे ना, कित्याक आमकां डेव्हलपमेंट करूंक जाय आनी चड टायम उरलो ना। हे टायमा 1 year 4 months कितें उरलोय ते आमकां काम कंप्लीट स्पिडीन करपाक जाय। सो जे हे फूट जालें ना ते आतां करतले। हे सगळें काम करता आमचे MLA करता आणि आमचे मेंबर आहाय, आमकां स्ट्रेंथ आहा, 5 मेंबर आहाय आमचे सद्या पंचायत। हांव गेल्यार 6 जातलो आनी तेंचे आनी उर्बा वाडटली कित्याक आनीक मेंबर येयल म्हूण। आणि हांव पयलो आसलो आनी म्हाका पयलीं खबर आहा कशें काम करून घेवपाक जाय तें, आनी हांव तांकां सगळें हेल्प करतलो। राती बाणावले वासवा वाड्यार मागदलेना फेर्नांडिसाच्या घरांत चोरी जाली। चोरांनी 40,000ांचो भांगराचो हार आणि 60,000ांची कॅश फारायली। बेडरूमात न्हिदिल्ले कडेन चोरांनी बेताच्या बडयेन बेडरूमाचें दार उगडलें आणि पर्स फारायली। उक्त्या व्हेंटिलेटरांतल्यान चोर घरांत घुसले। चोरांनी लाखभराच्या मालाचेर हात मारलो। 4 दिसां भितर बाणावले ही दुसरी चोरी। पुलिसाच्या हाताक मात अजून कोणूच लागिल्लो ना। घेवया एक विराम।